लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजू बसून शिकवण दितालो आनी गालिल्याच्या आनी जुद्याच्या गांवांतले आनी जेरुजाल्यांतले फारिझेव आनी दोन शास्त्री येवन थंय बसताले आनी पिडेस्तांक बरी करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सवे आसली. तेन्ना कांय दादले आर जाल्ले एका मनशाक आंतुर्नार घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडून ताच्या फुड्यान दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेलो नासले देखून ते पाटोसाचेर चडले आनी नोले काडून आंतुर्ना सयत ताका मोदेकात जेजू मुखार देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन ताणें म्हणलें, मनशा, तुजी पातकां तुका भोगसली. आनी दोन शास्त्री आनी फारिझेव आपल्या मनांत म्हणूंक लागले, देवनिंदा उलोवपी हो कोण? देवाक मात सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जाता? ताचें चिंतप जाणा जावन जेजून परतिपाल केलो, तुमच्या मनांत तुमी तशें कित्याक चिंत्तात? तुजी पातकां तुका भोगसली, वो उठ आनी चल. हातले खंयचे म्हणूंक अदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमकां रुजू करचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुज्या हातून घे आनी तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगळें उजीर उठून आपूण न्हिदलोलो तें हातून घेवन तो देवाची तुस्त करीत आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम तटाकलीं आनी देवाक वाकाणटालीं आनी भिरांतीन बरोवन म्हणटालीं, विचित्र वस्तू आमी आयज देखल्यो. देवाचें उतर हें.